पयलींच लुकसाणेंत आशिल्लें कदंबा महामंडळ कोरोना महामारीक लागून आनीकूय लुकसाणेंत गेलां। आतां कोरोनाचें प्रमाण कमी जाल्ल्यान सगळे वेव्हार जाग्यार पडल्यात, तरी कदंबा महामंडळाक दर दीस 10 लाख रुपयांचें लुकसाण जाता। ते खातीर महामंडळाची सामकी बाबत स्थिती जाल्या। कदंबा महामंडळा कडेन वट्ट 554 बशी आसात, तातूंतले 109 बशी दुरुस्ती खातीर बंद आसात, जाल्यार 54 बशी पोरण्यो जाल्ल्या कारणान बंदूच दवरल्यात। कोरोना महामारीच्या काळात आंतरराज्य महामार्गावयल्यो कदंबा बशी 2 वर्सां बंद दवरिल्ल्यो। कोरोनाचें प्रमाण नियंत्रणांत आयले उपरांत बेळगांव, कारवार तशेंच मुंबय, पुणे, सावंतवाडी अशीं कांय शारां सोडल्यार हेर शारांतल्या कदंबा बशींची सेवा बंदूच आसात। खर्च परवडनाशिल्ल्यान तशेंच प्रवाशी नाशिल्ल्यान महामंडळाक लुकसाण जाता, देखून ह्यो बशी बंद आसात। पयलींच लुकसाणेंत आशिल्लें कदंबा महामंडळ कोरोना महामारीक लागून आनीकूय लुकसाणेंत गेलां। आतां कोरोनाचें प्रमाण कमी जाल्ल्यान सगळे वेव्हार जाग्यार पडल्यात, तरी कदंबा महामंडळाक दर दीस 10 लाख रुपयांचें लुकसाण जाता। ते खातीर महामंडळाची सामकी बाबत स्थिती जाल्या। कदंबा महामंडळा कडेन वट्ट 554 बशी आसात, तातूंतल्यो 109 बशी दुरुस्ती खातीर बंद आसात, जाल्यार 54 बशी पोरण्यो जाल्ल्या कारणान बंदूच दवरल्यात। कोरोना महामारीच्या काळात आंतरराज्य महामार्गावयल्यो कदंबा बशी 2 वर्सां बंद दवरिल्ल्यो।